आज इलेक्शन तुम्ही डाक वॉस म्हणल्यार पयलीं साकून तुमी कुडचडे काकुरांच पयलीं निवडून येयल्या. आतां तुमची हे वर्स परत तुमी परत एक वर्स गॅप पडून परत तुमचे चान्सीस कशे आसा? चान्सीस म्हाका हे फावटी भरपूर आसा. कारण कितें म्हळ्यार हांव ज्या जाग्यार उबो आसा ताजे फाटल्यान एक पळय स्टेज आसा, थंय कितली घाण आसा, कितलीं झाडां वाडलेलीं आसा. तेजे बाजूक जीम आसा, तो जीम हांवें बांदलेलो, म्हाजे कार्यकाळान बांदलेलो. तो जीम 5 वर्सां जालीं बंद आसा. ल्हान भुरग्यांक जीम करून आपलें शरीर तंदुरुस्त करपा खातीर हांवें प्रयत्न केल्ले, ते बंद आसा. तेच भशेन निवळसाणीचेर हांगा खुबशें काम जालें ना, तें जावपा जाय आशिल्लें. आनी दुसरे कॅन्डिडेट जीं कामां हांवें पयलीं 5 वर्सां पयलीं केल्लीं तीं कामां ते आपणें केल्या अशें म्हणून दाखयतात. आनी आयज ताका लागून आमच्या सगळ्या गांव भावांनी भाव भयणांनी म्हाका सांगलें तूं परत इलेक्शनाक जाय, ह्या कारण ह्या नगरपालिकेचेर तूं वचपा जाय, ही आयच्या काळाची गरज आसा. म्हणून हांव परत निवडणुकीक रावल्लो आसा आनी जैतवंत जाता, तितून इल्लोय दुबाव ना. आतां पळयता तुमी वॉर्ड नंबर कितलो? वॉर्ड नंबर 13 जावन आसा एरोप्लेन. हे वॉर्ड नंबर 1 जनरल वॉर्ड नंबर 1 जनरल जनरल आसा. तशेंच तुमी पळयतात ज्यो गोश्टी आसा त्यो तुमी पळयल्या. तशेंच आतां आमगेलो तशेंच आतां तुमी पळयला तो एक्स चेअरपर्सन आसलो तो बाबुराव फडतेसाय. आतां परत विश्वास सावंत जो BJP मंडळाचो अध्यक्ष आसा, तसोच एक्स चेअरपर्सन आसा. तेजे कडेन एक 2 मिनटां आमी उलोवया. विश्वास बाब, तुमचे चान्सीस कशे आसा? आमचे चान्सीस फूल स्विंग आमी निवडून येतले, दुबाव ना. आनी आमी काम केले कडेन आसा, लोकांचो आमचेर विश्वास आसा. गेल्ले 25 वर्सां जें काम जाल्लें नासलें तें 5 वर्सां आमी काम करून दाखयले कडेन आसा. तें लिगली आसा, खंयच हातूंक येना, दुबाव ना. काही लोकांनी विरोधक आनी काही आपले करतलेच, पण सांगपाचें म्हळ्यार जो एक जीम आसा त्या जिमाक एक लायट आशिल्ली, त्या लायटीचें बील कोणीच भरूना. आनीक एक बारीकशी कमिटी आसली आनी त्या कमिटीचे ते पयशे भुरग्यां कडच्यान ते पयशे घेतले आनी ते पयशे घेतल्या कारणान ते बील कोणीच भरले ना. आनी तें हांवें 48,000 बील आसलें, तें बील हांवें भरून दाखयले कडेन आसा आनी आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा. आनीक आतां तुमची फायट आसा ती कोणा भितर आसा, तुमचे भितर आनी बाबुराव फडते देसाय काय विलिंग ग्रुप आसा? फायट तशी कोणाचें हांव विनर आसा, म्हाका तातूंत दुबाव कांय ना. कित्याक म्हजी जनतेचें काम केले कडेन आसात आनी जनतेचो पुरो म्हाजेर विश्वास आसा. हांव दुसऱ्याचेर कांय उलोवपाक सोदना.